नमस्कार. आमची कमिटी नवी फॉर्म जाल्ली आसा. ते कमिटीचो हांव अध्यक्ष अंकुश गांवकर. हांव आमचे कमिटीचे आनी सगळ्या गांवच्या वतीन सगळ्या लोकांक दसऱ्याच्या हार्दिक शुभेच्छा. तशेंच आमचो दसरो 3 दीस जाता. आयज पयलो दीस आनी फाल्यां दुसरो दीस आनी परवां तिसरो दीस तेन्ना आमचो कौल आसता. कौल आसता तेन्ना हांव लोकां कडेन वता आमच्या 70च्या तशेंच 70च्या भायल्या गोंयांतल्या चडश्या लोकांनी हांगा येवचें आनी दर्शन घेवचें आमच्या देवाचें. आनी आमी हे फावट फर्स्ट टायम म्हणजे पयले फावट 9 दिसांक प्रोग्राम दवरलेले नवरात्रीचे. ते प्रोग्राम आमकां लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आनी हांव लोकां कडेन म्हणटा की अशेंच आमी हेज्या फुडारा ट्राय करतले की आनी बरो करपाचो. तेन्ना लोक चडांत चड येवपाचे आनी आमच्या दसऱ्याचें कितें म्हत्व आसा आनी हेज्या पयलीं आमची परंपरा कितें चालू जावन आजून पर्यंत चालू आसा तेजें सगळें कितें आसा आमचे ज्येश्ठ नागरी आमचे जाणटेले आसा ते तुमकां डिटेल कितें तें सांगतले. आमचे हांगा पयलीं आमी घटस्थापना म्हणून तयार करता. घटस्थापना पयले दीस आनी ती 9 दीस पर्यंत आमी ते पाळट आमताले. आनी तसोच न्हू घरा सुद्दां खूब अंदून त्या वर्सा खूब हे जालें म्हणजे प्रोग्राम दवरले आमी खूब. आनी मागीर आमी आतां आमचे 2-3 दीस उरता म्हणटा न्हू तो उरता पण खरोच असो आमचे 2 दीसच. तेका लोक येता म्हणून उरता तो. तेन्ना आमी ते आमचे सगळे अशें 9 दीस आमी कांयच हे करना. शिवराक देवान दिसाक जावा. नमस्कार. तर आमचो दसरो हो जो आसा तो 2 दीस चलता जशें आमच्या जाणट्यांनी सांगलें आनी पयलीं पासून आमकां सांगत आसा की 2 दीस आमचो दसरो हो व्हडा उमेदीन आनी खुबशे लोक ह्या दसऱ्याचो जायतो देवाचो आमचो आशिर्वाद घेवन वयता. तेन्ना दसऱ्याचें आमचें अशें म्हत्व आसा की रवळनाथ जो आसा तेज्या नांवान हो दसरो जाता. तर जेन्ना भायले जे लोक येता स्थानीक लोक येता जे आपली कसली ना कसली तरी विडा जावं तांकां कसले कश्ट आसा हे कश्ट घेवन येता तेन्ना ते सगळे जेन्ना जो कोण लोक हांगा येयल्लो आसा तेन्ना तेजे जे कितें कश्ट आसा ते दूर जावनूच गेल्लेले आसा. तितून आमचे आमकां तुमकां वाटेक वयतना आमचो पिसो देव मेळटलो जो राखणदार आसा. तेका पासून आमी केन्नाय जर हांगासर आमकां गरज पडली जाल्यार तेका पासून आमी लोकांक सांगता की तेका पासून तुमी हाक मारपाक जाय. तो पासून तितलो तुमची सेवा करतलो. आनी कामाक आजच्या दिसाक सुद्दां हांगा मेळटा सगळे आमचे देव हांगा. आजच्या दिसा गांवांत तुमचे आहा न्ही गांवांत देवस्थान सगळे आजच्या दिसा आमचे हांगा सगळे हे सगळे कोणाचे वायट करपाचें नश्ट करपाक सगळे नश्ट करून उडोवपाचें अशें आमचे हांगा चल्लां. आनी परत भीत वायदा म्हणटा न्हू सारकी नश्ट चालू. तुमी सगळे जाण पळयतात आसतले की येदें व्हडलें देवूळ हें जें आसा मंडप आसा तो आमच्या बाबान येदो व्हडलो बांदलेलो आसा. आनी जायती गर्दी आमी हांगासर पळयता. पयलीं सामके रश जाताले पण आतां व्हडलो मंडप जाल्ल्या कारणान जायत्या लोकांक जाय तशें एडजस्टमेंट जाता. आनी तुमी पळयतात की हें देवूळ आमकां इतलें सोबीत आनी सुंदर पयलीं प्रताप सिंग राण्यान बांदलेलें आनी तेज्या उपरांत तेजें अपग्रेडेशन बाबान आनी भाभीन दोगांनी मेळोन केल्लेलें आसा. तेन्ना सगळे भाविकां लागीं मागता की हे देवूळय पळोवपाक तशेंच रवळनाथ देवाचो भूतनाथ देवाचो तुमी आशिर्वादूय घेवन तुमी व्हड सोबेन ह्या दसऱ्याक आमच्या ह्या 2 दिसाच्या दसऱ्याक येवचें इतलें तुमच्या लागीं देव बरें. तुम्ही पळयतात GNH. सो उदक आसा शेती आनी भाटां करपीच मनीस जाय अशें म्हणटा तुमी. सामकें 100%. आमी सांगता की लोक आसात तयार ना अशें न्ही. उदाहरणार्थ फाटल्या सादारण अशे 6 म्हयन्याक आमी जेन्ना गांवांनी गेलो मोटिवेट केले म्हजे नजरेक घाले ही जमीन पाडंग आसा कित्याक उरली पाडंग. जेन्ना मिटींग घेतली लोकांक आमी रोवपाक तयार आसात प्रॉवायडेड आमकां कितें आदार जाय. मेन म्हणजे आमकां गवेरेड्या पासून आमकां प्रोटेक्शन जाय. हांवें तुमकां सांगता आमी निरंकालाक जाळी दिली. जी जाळी मुखाले 15 वर्सां कांय जावचें ना. गवेरेडे येवचे ना आनी रानडुकर येवचे ना. 3 लाख सवंटी जमीन. फक्त आतां लोकांनी मनाची तयार रोवपाक जाय तें शेत परत रोवपाचें. वांयगण आयलें की परत पीक काडपाचें. तशेंच हांवें पेडण्या गेलो नागजार म्हणटा थंय तशीच हांवें जवळ जवळ 12-15 लाख खर्च केले आनी ती तांकां जाळी दिली. आनी तें पळोवन थंय वचणूक केली तेणें आतां पूण भाजी रोजां बी तशींच रोयल्यात. आनी तें पळोवन मागीर वारखणचे लोक आयले आनी ताणें म्हाका तांगेली जमीन रोवन दाखयली पळय बाय कितलें व्हडलें आसा आमकां बाबा हांगसर रोवपाक मेळना रानटी जनावरां त्रास करतात. मग तांकांय थंय आतां फेन्सिंग करून दिता आनी मशिनूय दिता.
हे फेन्सिंग इज पार्ट ऑफ WRD. इज डब्ल्यू म्हजी डिपार्टमेंटल सिंचन न्ही. हय आमी जर पंप दितात, आमी बांय दितात, आमी स्प्रिंकल सिस्टम दितात जाल्यार फेन्सिंग दिवपाक प्रॉब्लेम आसा. एग्रीकल्चराक एग्रीकल्चरा खातीर ते ल्हान ल्हान न्ही, ज्या जाग्यार 2 लाख जमीन आसा, 3 लाख जमीन आसा, 4 लाख जमीन आसा थंय दिता. ओके. तुम्ही पळयतात GNH. हो गया शुरू पहला सेमेस्टर, सीनियर सामने नर्वस फ्रेशर्स, लेक्चर्स, हैंगआउट्स, लेट नाइट रील्स, मस्ती वाले ये अपने व्हील्स, पहले प्यार की पहली राइड, slowly slowly matching vibe, एक्टिवा एक्टिवा एक्टिवा, फर्स्ट लव बोले तो एक्टिवा. आओ करें ट्राई एक नया पाथ, क्लिक योर फर्स्ट मेक योर मार्क. new friendship का पुराना यार, let's go cruising in a new avatar, la 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 la, smart key and smart away, go freewheeling and fly away, एक्टिवा एक्टिवा एक्टिवा, first vibe बोले तो Activa, life को दो new start, make a move in the world baby, smart, हर सफर का हैप्पी पार्ट. Activa 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 एक्टिवा स्कूटर बोले तो Activa स्कूटर मजे, Activa स्कूटर नु कहते एक्टिवा, स्कूटर एक ले Activa स्कूटर आंद्रे Activa